कितें एक राती एक इन्सिडंट जालो. तितून आमी एक आज अर्ली मॉर्निंग तो ऑफेन्स रजिस्टर केला रायटिंगचो. आमचो CR नंबर 37/23 ऑफ वेर्ना पुलीस स्टेशन अंडर सेक्शन 143, 144, 147, 148, 323, 326 रेड विथ 149. हितून कंप्लेनंट श्री आमचो एलिस्टन अपोलिनो पिंटो 38 इयर्साचो. हो बिझनेसमॅन, हो वेलसांव रावपी. हेजें कितें जालें, आदले दीस पयलीं ताजे एक दीस पयलीं हितून ताजो बापूय गेल्लो एक आमचे वेलसांव रापणकार एक वडा. तितून ते मंथली मिटींग आशिल्ली. ते मिटिंगेन तो मिटींग एटेंड करता आसतना थंय कितें तरी एक अल्ट्रेशन जालें भितर ग्रुपा भितर, आनी तेजे बापायक धुकल्लो आनी तेजे गोलाक कोणे तरी हात घातलो. अशें करून ताणें बापायन येवन मागीर तो सांजचो आपलो घरा येयलो आनी तेणें आपले चेड्याक सांगलें अशें इन्सिडंट जालो म्हणून. सो तो म्हणालो कितें जालें तुमचें अशें. सो तेणें काडलें एक दोग जाण ताणें नांवां दिलें आनी राती कडेन ताणें येवन तो अरावंड 9 o'clock पुलीस स्टेशन ताणें आमकां एक एप्लिकेशन दिलें की आपले बापायक कोणा तरी अशें दोग नांवां दिलें आनी तेणें ताका धुकल्लें म्हणून आनी ओवर इश्यू ऑफ डबल ट्रॅकिंग. सो तेणें एप्लिकेशन दिलें आनी रात जाल्ली समथींग अरावंड लेट जालें म्हणून आमी ताका PIन सांगलें ताका आमी फाल्यां नेक्स्ट डे ताका आमी आपयता ताका आनी इन्क्वायरी करता म्हणून. कित्याक मारामारी कांय जावना, व्हडलो इश्यू ना, फक्त दुखामदुखी जाली आनी गाडयेय बी कशें कांय मारूं ना. सो हितून ताका आमी आपयत जमून जालें. मागीर परत हे मॅटर्स राती सोंपतकूच हे सकाळी फुडें येता अर्ली मॉर्निंग एक झगडी जाली आमचे हितून एक सुपर मार्केट आसा हांगा, मिनी मार्केट वेलसांव चर्च ऑपोजीट वेलसांव चर्च. तितून हे आपलो अलिस्टन आनी ताजे एक दोग जाण फ्रेंड ते थंय आशिल्ले हेजे कडेन कितें परचेसींग करपाक गेले. आनी थंय एक 10-12 लोकांचो एक ग्रूप आयलो ताका आनी ताका धरून फुडें एटॅक केलो आनी ताका काडून सुरी मारली, ताका कट पडला ताका शर्टाक बी आनी मूठ मारून तागे फ्रॅक्चर जालो ताजे नाकाक आनी तो हॉस्पिटलान ताका एडमीट केलो. सो तेणें मागीर राती येवन ताका आमी कंप्लेंट घेतली आनी ताका हॉस्पिटलान ताका एडमीट केलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. तेजे वांगडा आनी दोग जाण आशिल्ले ताकाय मारले. सो अरावंड 10 लोकांचे समथींग अरावंड 10 लोक ताणें आमकां नांवां दिले एलिस्टनान. सो ते रातभर आमी कॉम्बिंग करून ताका सगळे PI वेर्ना डायगो ग्रेशियस आनी उत्तरान देसाय सगळ्यांक मेळून आनी आमच्या स्टाफान ताका सगळ्यांक ताका हाडलें आनी ताका रातोरात ताका आमी एरेस्ट केला आनी आतां सगळे ते 10 लोकांक आमी हाडून पुलिशेन हाडलेले. तितून एकटो आसा तो ताका हेल्थ इश्यू जालो, हाय डायबिटीज. आमचो तितूलो नंबर फिलिपिनो TDSO म्हणून ताका हाय डायबिटीज, ताका आमी एलाव केला घरा वचपाक. रेस्टाक सगळें आमी एरेस्ट करून लॉकअपान घातला. सर कोणे तरी बाटली मारली म्हणून तकले ताणें बाटली मारली एकट्यान. तो एकटो तो फ्रांसिस्को ब्रगांजा म्हणून आनी हो आसा तो थंयसरलो पंच मेंबर एकटो. सो तोय इनवॉल्व आसा. ताकाय आमी सगळे भितर लॉकअपान एरेस्ट करून भितर दवरले. फुडें एक्शन कितें जाता? फुडें आमी तितून सिरियस एक्शन घेतले. तितून कारवाय चालू आसा. सगळें इन्वेस्टिगेशन करता आमी इन डिटेल आनी हांवूय ताका मॉनिटर करता म्हणून हांव आतां पुलिशेन बसून ते सगळें फॉलोअप करता तेजे कितें आसा पळयता येयलें सगळें. म्हाकाय दिसून येयला की अशें आतां तो कंप्लेनंट म्हणटालो की हो मॅटर आसा तो तितून आपले मंथली मिटींग एकवटान जाले तितून ताजो तो बापूय आसा न्ही मिस्टर ताजो नांव आसा तो एंटनी डिमेलो हो आसा न्ही, नॉट एंटनी, अपोलिनो. तेजो बापूय आनी हो दोगूय जाण ते सपोर्ट करता हाका आमचे डबल ट्रॅकिंगाक आनी लोक ताका ओपोज करता, ताका सपोर्ट करता म्हणून ते लोक मातशे ताजे अगेन्स्ट जाला. सो हो एक इश्यू जावंक शकता आनी तेजी प्रिवियस एनिमिटी. आमी डिटेल तेजी इन्वेस्टिगेशन करता आनी तेजेर चालू आसा. आमी वील गो टू द बॉटम ऑफ दीस केस. सर इन्सिडंट केन्ना जालो सर, म्हणजे फ्रॉम वेन इट स्टार्टेड इन द मॉर्निंग येस्टरडे हांव म्हणजे कितें जालें सर? हो आतां राती इन्सिडंट जालो, राती लेट नायट इन्सिडंट हो. आनी ताजे पयलीं सकाळी फुडें तेजी आदले दीस ती मिटींग आशिल्ली तेंचो आपलो रापणकाराचो एकवट आनी तितून हो इश्यू डिस्कस जालो रिगार्डींग डबल ट्रॅकिंग. सो थोडे सेक्शन कितें जालें?
सेक्शन आमी लायला ताका 143, 144, 147, 148, 323, 326 लायला ताका आनी ते ग्रिवियस इंजरी, सिरियस इंजरीज लायला ते बॉटल मारून ते तकले बॉटल मारला आनी ती बियर बॉटल फोडली हेजी प्लस ताका नाकाक मातशी ताका इंजरी जाली. So victims have been shifted to hospital. विक्टीम हॉस्पिटल आसा आनी ही इज रिकवरी.